मोगाच्या बाबा भयणींनो, आज पयले वाचपाक आमी पावलीची खबर आयकल्या. पावलो एके भाशेन आपले निमाणे जिविताच्या रस्त्यार चलतालो. तो ताणें खूब वावर केलो. तो जुदाच्या फुडां कितें सांगता, हांवें केदींच केन्ना जुदाच्या धर्माचें वायट उलोवंक ना. आमी उलयलो फकत एकूच खबर, बरी खबर जी हांवें अनुभवली, आनी ती म्हणजे जेजू सगळ्यांचो मोग करता. तेन्ना कितें वायट जातर तरी तुमी म्हाका, तुमच्या भावान म्हाका कुयदीन घातला. पेद्रू रावलो निमाणें जोतीचें फॉर्मोन ताका मेळटा म्हूण जाणा आसलो, पूण पेद्रू रावलो त्या घरान 2 वर्सां. जशें उतर उक्तेपणी उलोवंक लागलो. शुभतपणान आमी आयकलां जुवांवान बरयलें पुस्तकांतलें निमाणें येवसर निमाणी उतरां जिणें उलयल्लीं, जेजू सगळो आसलो ती उतरां आयकलां. आनी हे उतरां आमकां 2 संदेश मेळटात. पयलो म्हणजे जो रस्तो आमी दवरला, जे आपोवणें आमकां जेजून दिलां तें आमी फाटीं फुडें पळयनासतना चलूंक जाय. जेजू पेद्रू कितें म्हणटा, तूं म्हज्या फाटल्यान ये, तो तुका दुसऱ्यांची पळोवंक नाका, पूण तूं फाटल्यान ये. आनी जो वाव तुका हांव दितलो तो तूं करूंक जाय. तशेंच जो वाव जेजून आमकां दिला, 2 दिसा आमची थोडीं दाणां घेवन दिल्ल्यान ती वापरून आमी तो वावर करूंक जाय. दुसरो म्हणजे संदेश आमकां मेळटा जुवांवाचो. जुवां कितें म्हणटा, त्यो जायत्यो वस्तू केल्यो हांवें बरोवंक ना, पूण त्यो गरजेच्यो आसले एके भाशेन तें बरयल्यार अशे भाशेन जुवांवान गोवायकी दिली. आमकांय गोवायकी दिवंक जेजू आमकां आपोवण दिता. आमी उतरांनी आनी कोडण्यांनी एक नवो पुस्तक बरोवंक येता. तो पुस्तक म्हणजे जेजूचो पुस्तक. जशें आमी वावर करता, बरी उतरां उलयता, बरे कोडणे करता, हे भाशेन आमी जेजूची गोवायकी दितात. ही खास सजमोणी आमकां देवान दिवंक आज ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.